कोलवा सेर्ना फाटी एका प्रायव्हेट मोबायल कंपनीन केबल घालूंक रस्तो बेकायदेशीर खणला म्हूण लोकांचो बोवाळ. धड परवानगी ना धड पेपर. पंचायतीक विचारल्यार तांकांय खबर ना. आमदारय कानामनार घेना. टेलिकॉम केबल घालपाक खणिल्लो रस्तो म्हयनो जालो तस्सो सोडला. येतल्या वतल्याक नाक मारपाचो भंय. ही काम ते रातीको येवन कोताय जावं कितें मार्किंग करपा जाय ओ कसली सर्वे करूं जाय दिसा येनाय. राती येवन सर्वे करप आनी देनपरां येवन रोड काट करप इलिगल चलता. इलिगल रोड काटिंग इज नॉट अलाउड न्हू. तूं म्हाका लेआउट प्लॅन दाखय. तुगे लोकल बॉडी आसता पंचायत आसता पंचायतीकूय इन्फॉर्मेशन ना. जुनियर इंजिनियर तेको विचारल्यार तो सांगता आपणाक कांय खबर ना. पांचा सांगल्यार पांचूय म्हणटा आपणाक खबर ना. जाल्यार कोणा खबर आहा. तांकां ती उदका पायप आय ती दिश्टी पडनाय. तेमी 3 PWDची उदका पायप डॅमेज केल्याय. तांकां ती सारकी करूं जाय. ते कितें सांगताय PWDन परमिशन दिलां. PWDन परमिशन दिलां बरें आहा. PWDन परमिशन दिलां बरें आहा. जाल्यार PWDन हें परमिशन दिलां रस्तो पेडे करून उडोवपाकू. PWD इनवॉल्व आहा हितून. भितरल्यान सगळें चलो तें आमकां खबर आसता. आम वॉयस रेज कोताय म्हूण ते आमकां धमकी दिताय. आनी जो कोण वॉयस रेज कोता तेगे गोर फोटाय. आनी हें गव्हर्मेंट सपोर्ट कोता. सो गव्हर्मेंट हांव सांगता जें कितें कोताय लोकां फायद्या कोराय आपणागे बोर्ड्स भरपा फायद्या कोनाकाय. MLA कांय पावल ना अजून. सरपंचा सांगल्यार सरपंच सांगता आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन दीस मॅटर. म्हणजे हे फंड आम पळोवपाचे. भायले येवन आम डॉमिनेट कोताय हिंगा आनी आम खुद रेजिडेंट जावन बियॉन्ड दीस काटाय. If you want to cut a road, they say you have to do the filling and do the payment. This has been done for more than 1 month. This area has been driven by, the parents taking their children, using helmet instead of, if they ride on this road, what is the cause? So we have to fall, then only they'll fill the... वास्को नुस्त्याच्या मार्केटांत होलसेलरांक लागून बारीक सारीक नुस्तेकारांक गिरायक जायना. होलसेलरांचे लायसन काडचें म्हूण पारंपारीक नुस्तेकारां पालिकेंत पावलीं. फाटले कितलेशेच दीस जाले हो इश्यू चल्ला. होलसेलरांचो आदोगाद म्हणटा पालिकेन लायसन दिलां तें कशें फाटीं घेतले. कितें बेकायदेशीर आसा जाल्यार दाखयात. 5 तारखेर जर जायना जाल्यार 6 तारखेर आमी स्टेप मारतले आनी आमी गाड्याचेर तांकां नुस्तें हिंगून दिवचें नाय. थिंगा बसोवन आमी घेतली. आमी घेतली. 5 तारीख दिन न्हू आमकां 6 तारीख आमी नुस्तें हिंगपा लागतली. Complaint saying that this license should be revoked. License issued by whom? By the municipality. Now to revoke that license, you have to prove that I have not followed the conditions. I have not complied the conditions which are there in the license granted to me. So license is very clear. License is issued to me, to my client, to conduct business of selling seafood. Now what we are selling there? We are selling seafood only. We have complied the license conditions. So there is no question of revocation. Now there is a pressure tactics. There is a pressure tactics maybe. पालिकेचो CEO म्हणटा दोनूय पार्टींचे म्हणणे आयकला. सोमारा 5 तारखेक तो खंय कितें ती ऑर्डर दितलो. See, there is a complaint filed by some particular community against the sale of fish on the shops. This permission was granted to the shop since 2015, and according to the complaint, I have issued notice to both the parties, and today I heard both the parties. Arguments are heard, and I have fixed the matter for order on Monday. 5 तारखेमेरेन होलसेलरांक बंद केले ना जाल्यार नुस्तेकारांच खंय वचून फोर्सान तांची दुकानां बंद करतली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पणजे धनलक्ष्मी बँकेच्या ATMाक राती उसरो उजो लागलो. उज्यांत सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण कळटा. बुधवारा राती सुमार 9:15 उजो लागलो. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला म्हूण कळटा. फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटापा हाडलो. ATM बूथ मात काबार जाला. गिव एक ब्रेक.